शेतकारांनी त्याचो गैरफायदो घेतलो तेजो आनी गैरफायदो घेता आसतना तिवूनच्यान 1 मीटर वाट अशी जवळ जवळ 6 मीटर बोर वयलो आनी त्या प्रोडक्शन वालाक ज्यो पळय वाट सोडिल्ल्यो उदकाच्यो ह्या उदकाच्यो ग्रावंड लेवला वयल्यो त्यो सगळ्यो पुरवयल्यो फातरांनी माती घालून आनी तेजेर बागायत आमी हांव कशें म्हणटा की कोणी बागायत करची न्ही बागायत करची पूण बागायत करता आसतना दुसऱ्या बुडोवचो न्ही आनी दुसऱ्या घर बुडची न्ही तुका फायदो जाता आसतना आमी दुसऱ्या मारून उडोवची न्ही आतां उदक केन्ना कितले दीस जाले भरलेले आहा हे ह्या 15 दिसां 4 फावटी भरलेले हय भरलेले उरता काल कमी जालें राती बरोबर आसलो कसो नको पडलो आनी आतां लोक यो वास कशें करप वचून करपाचें तुमचे दोळे मुखार आसा गाडी येतात कोणा बारी मोटर ती बंद पडटात त्यो रिपेरिंग आयल्या ताका 10-15 7-8 हजार रुपया खर्च जाता आनी हे रेग्युलर आसा सोल्युशन आतां कितें आसा सोल्युशन कशें आसा की सोल्युशन एक म्हणजे ते जे पळय आतां पळय ब्लॉक केला हे सगळी उदक जी उदपाची वाट एसएसबीची ती कंप्लीट जाता हो आमगे सकाळी पडलो ते फूल ब्लॉक केला थंयच्यान उदक त्या नाल्यान वतालें नाल्यान थंयच्यान ते न्हंयेंतल्यान शेतांतल्यान पास जाता आनी काल कोण WRDचे मनीस येयल्ले पयर WRDचे मनीस येयले तेजे पयली दिसा हायवेचे मनीस येयले आमी पयला की फुडें कल्वर्ट आसा तो सामको डेंजर सिटी आसा अशें लोक म्हणटा आनी एक एक्चुअल कालची गजाल सांगता काल हांवें जेन्ना पळय मिटींग घेतला रोडसा बरोबर तेन्ना सावंत जेई विचारलें की तो तेजी लायफ आसा काय ना म्हणल्यार तो वीक म्हणून सांगलें कल्वर्ट ते तो केन्ना मोडून पडपाक तो केन्ना मोडून पडना तेणें सद्दां स्पश्ट सांगलें काल की तो केन्ना मोडून पडूंक शकता म्हणल्यार हांवें तेका कितें सांगलें हें तुगे पावसांत तुगे कांयच शक्य ना कितें करपाक पूण हें पावसा नंतर इमिजिएट सप्टेंबरान नंतर काम चालू करपा जाय फाल्यां समज जर कोणी माती घालपाक डायवर्शन रोड जाय तेका दोसो डायवर्शन रोड करता आसतना समज जर कोणी दुसऱ्या मनशान जर आडयलो जाल्यार त्या मनशाक खंयच्यान तरी डिपार्टमेंटल कारण हे पब्लीक न्ही युटिलिटी न्ही पब्लीक सादारण कितली घरां आसा खंय ह्या सायडीच्यान कंप्लीट गालजीबागां पावता न्ही गालजीबाग तळपण म्हणटा तो आमचो पैंगीणचो रोड वच मोर दॅन 100 ह्या रोडान परत काणकोणे वचपाक ह्या रोडान हायवे 100 न्ही 200 धर फुल्ली एरिया कवर जाता पूण तांकां सद्या तो हें सहन करचें पडटलें हय आमी एक केला पळय आमी हांव लोकांक परतून सांगूंक सोदता की कोणी समज जर ऑब्जेक्शन जर करता जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटल कलेक्टरा थ्रू ताका लेटर काडून तें बंद करून आमच्यान काम करूंक जाता आनी समज जर तें जर जायना जाल्यार आमकां 2 म्हयने रस्तो फुल्ल बंद करचो पडटलो पैंगीणची गालजीबागां लोक हेवटे संपर्क ना ब्रीज आमी कट करतले आनी ब्रीज करतले लोकांक त्रास जातले ते लोकांक त्रास जावं नच म्हूण त्या सायडीच्यान जर डायवर्शन रोड जर केलो जाल्यार लोकांक फायदो डायवर्शन एक अवघे 1.5-2 म्हयन्याच्या भितर तेगे तो ब्रीज जाता पळय गाडी पळय उदक वता न्ही भुरगीं म्हूण सांग भायर वच दोनूय जाल्यार ती कशी वतली सांग कितली भिवन वतली भायर दोन बाय स्लीप जाल्यार ती पडली न्ही दुसरो कोण गेलो पळोवनच ती गेला नाल्यार वचपा धाडस जाय न्ही तें वचपा धाडस जाता दुसरो देड शाणेपणाय करूंक जायना रे स्लीप जाल्यार तितलें देड शाणेपणां करपाक गेले म्हणटा मागीर दोघींनी बुटी वेला तेन्ना उदक थंयच ना गाडये कडेन उदक हय वर्सां वर्सां म्हणटा आतां